आम्ही वॉटर कलर आर्टिस्ट एसोसिएशनाचे हांव एक मेंबर आसा। आमचो ग्रुप एवरी संडे प्लेनेर आमी प्रत्येक जाग्याकडे वचून आमची पेंटिंगां करता। आणि आज आमी मुद्दम आमच्या म्हादयक लागून ह्या म्हादयच्या किनाऱ्यार म्हणल्यार तळार म्हणल्यार जाता की आमी हांगा सगळीं जाणां मेळून आणि बाकीचे सगळ्या गांवांतले किंवा गोंयचे स्टुडंट्स पेरेंट्स सगळे येवन हांगा पेंटिंगां केल्या लायव्ह म्हादयची। आणि आमी सगळ्यां कडेन मागता, सरकारा कडेन मागता की आमकां म्हादय आमची जाय म्हणजे जाय। आमी आज हांगा सगळे आर्टिस्ट म्हणून जमा जाल्ले आसा। म्हादय वाचोवपा खातीर आमी आमच्या तर्फेन एक प्रयत्न केला की एक वॉटर कलर पेंटिंग केल्लें आसा। आणि खास काय हाजे बद्दल हे की हांवें जें उदक वापरलां हाज्या खातीर हें म्हादय नदयेंतल्यानूच काडिल्लें उदक आसा। म्हादय ही वाचोवपाची आमकां खास गरज आसा। सगळ्यांक मागता की म्हादय खातीर आवाज दिवचो। आमची आय म्हादय। आयज आमी सगळे चित्रकार वॉटर कलर आर्टिस्ट हांगा 70 गुळेली हांगा म्हादयच्या नदीच्या पात्रा कडेन एकठांय जाल्ले आसा। आणि आमी सगळ्यांनी आमचे म्हादय बद्दल आमचें प्रेम आमच्या चित्रांनी हांगा व्यक्त केलां। आणि तशेंच आमकां दिसता की आमची म्हादय आमचे कडेन सदांच उरची। आमची म्हादय आमकां जाय। नमस्कार तुमकां सगळ्यांक। आमी आयचो हो कार्यक्रम दवरलो आसा हो आर्टिस्टांक लागून जे आमचे गोंयचे कलाकार आसात त्या कलाकारांनी हांगा येवन म्हादय नदीच्या काठी येवन आमी हांगा हें पेंटींग करचें। आनी तितून आमी हरशीं म्हणून कितें आमी एवरी संडे दर आयतारा आमी विविध ठिकाणी गोंयच्या वाठारांत वचून आमी पेंटींग करता। सो ह्या आयतारा आमकां अशें दिसलें की आमी जेन्ना आमची म्हादय नदीचो इशू चालू आसा तेन्ना आमी थंय वचून आमचें जे एक कंट्रिब्युशन म्हणजे एज एन आर्टिस्ट तें आमी हांगा दाखोवपाक लागून आयज आमी हो कार्यक्रम दवरलो आसा। आनी म्हाका खूश भोगता की मोठ्या संख्येन जे चित्रकार आसात पळय ते हांगा आज येवन त्या चित्रकारांनी आज पेंटींग केलें आनी आपलो सपोर्ट दाखयलो। आनी म्हाका खूश भोगता की जशें की आमचे दिग्गज कलाकार संजय हरमलकर सर आनी श्रीधर कामत बांबोळकर सर हांगा येवन आमकां एक उर्बा दिली। आनी आमी मोठ्या उमेदीन आमी काम केलें हांगा। आनी तेका लागून म्हाका खूब बरें दिसता की आमचे तशेंच वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशनाचे सुद्दां जे पदाधिकारी आसात गोविंद सर, प्रसाद सर, सौमित्र, चिराग, रेणू, रुपाली जावं जे पळय ज्या तसोच आमचो समीर ह्या आर्टिस्टांनी हांगा येवन जे काम केलां पळय तें खूबच बरें काम जालां। आनी अशीच आमी टीम आमची फुडें उरतली आनी आमी ह्या बरें काम आमी फुडें करतले हें आश्वासन आमी तुमकां दिता। रक्त हुमेचे चिंगार भुईपुत्रा आंगार बंदर शेतां भाटां वाचो नांगर घेवन उजार मौन व्रतां सोडून आतां मार शेसार रे मार राखणेचो कौल घेरे सातेरीक येवदी फार। ह्या म्हादयच्या वावरांत म्हादयच्या वाठारांत आमी सगळे चित्रकार कला शिक्षक तशेंच मुर्तीकार आनी हेर वाठारांतले सगळे लोक जमल्यात। आज आमी आमच्या रंगांतल्यान आनी चित्रांतल्यान सांगूंक सोदतात की म्हादय ही आमकां जाय। म्हादयच्या आंदोलनाक कोण रस्त्यार देंवता, कोण घोशणा दिता, कोण बरयता, कोण कविता करता, कोण साहित्य रचना करता, पण अशा वाठारांत म्हादयची जे रक्षण जें आसा तें सैमाचें आनी प्रकृतीचें आसा। म्हादय ओग आडलो जाल्यार आरिश्टाची ही भंय आमकां आरिश्ट येवपाची भंय आसा। हो ओग थांबपाक जायना आनी उदकाच्या धोरणा खातीर धरणाची केन्ना वय बांदनाकात। हो ओग व्हांवत रावूं दी, जशें पुर्वापार आयला तसोच व्हांवत रावूं दी, इतलेंच हांव मागतां। वाचय म्हादय, म्हादय वाचय। Protect us from not letting the water to go out. So let the water be in Goa for us, for we Goans. जय म्हादय माता। आमची म्हादय आमकां जाय। म्हाका इश्टानो आमकां सगळ्यांक खबर आसा, सबंद संवसारभर आनी भारतभर खबर आसा की आमच्या म्हादय मायचेर आवड आहे कांय कपाल फुटके लोक
परधार जुनेलो आमचे म्हादयचें उदक आरोंक सोदता आनी पयल्या 25 वर्सांनी अशी परिस्थिती उरली जाल्यार आमची म्हादय आमकां उरपान मेळपानात पूण गोंयचो सगळो सैम सगळी संस्कृती कल्चर नश्ट ना पयस जातली हें जावचें न्ही जाल्यार आजूच आमी उठपाक जाय आनी म्हणून आमी जागृत कलाकार जे क्रिएटीव पर्सन सृजनशील लोक ते आज शांतपणान उठले आमकां शस्त्र हातान धरपाक कळटा पूण आमी शस्त्र तसली मारपाक तसली दिवपाना तुका पिस्तॉल नाका आर्म नाका गांधीजी सारको दांडो घेतले वाट दाखोवपाक लोकांक बडयेन आमी वाट दाखयतले वाट ही कलाकारांची ब्रश पिस्तॉल तुसले आनी रंगाचे रंगला म्हणून परत म्हणटा हे रंगाच्या मालवजार आणि गोंयच्या सासाळेच्या मालवजार आमी म्हणजे हांव एकटो न्ही सगळे कलाकार साहित्यीक कवी आज ढोल ताशे घेवन रंग घेवन म्हादय वासयतले मनशे वासयतले म्हणून परत एकदां म्हणटा आमची म्हादय आमकां जाय सोडचें ना आमी म्हादयक वाटयले शिवाय हरी ओम ओम शांती आणि हो आवाज दिल्ली मेरेन पावचो ह्या खातीर ह्या चित्रकारांनी हांगा हो एक कार्यक्रम आयोजीत केला म्हणजे हांव एक चित्रकार त्यांच्या वांगडा आसा तर हांव येयला हेंच्या वांगडा इतल्याच खातीर की म्हादयी बद्दल जे आंदोलन चालू आसा गोंयाभर तें आंदोलन खंय तरी लोकां मेरेन पावचें आनी आमकां ह्या म्हादय नदीक न्याय मेळचो ह्या खातीर आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केला आणि ह्या माध्यमांतून आमी गोवा सरकाराक आणि केंद्र सरकाराक आमी सांगूंक सोदता की म्हादय ही आमची जिवनदायिनी आसा गोंयाची आणि हिचेर खंय तरी रक्षण जावकूच जाय नाजाल्यार येणाऱ्या काळान गोंया खातीर आणि गोंयच्या सगळ्या जनते खातीर खूब त्रासदायक आसा त्या खातीर आमी हो कार्यक्रम केला तर हेची सगळ्यांनी नोंद घेवची आणि ते तुमच्या मेरेन पावचे म्हणून हो उद्देश आम्हा चित्रकारांचो आसा आणि कलाकार व निसर्गप्रेमी आसता चित्रकार व निसर्गप्रेमी आसता आणि गोंयांतल्या ह्या निसर्गान खूब कलाकार जल्माक घातलेले आसा आणि त्या निसर्गाचें रक्षण जावप आणि हे रक्षण करतले ह्यो नदयोच आमचें रक्षण करता ह्या नद्यां खातीर कितलेशेच लोक आपले पोट भरता आमचे गोवा ही आज सुंदर आसा जगाच्या नकाशाचेर गोवा हो सुंदर प्रदेश आसा आणि हो सुंदर दवरपाचो काम ह्या नदयांनी केल्लो आसा त्या खातीर ह्या नदयेचें रक्षण जावपाक जाय आमी हांगा चित्र काडपाक येयल्लेली म्हादयची आमकां चित्र काडपाक चित्र काडपाक खूब मजा येयली आमची म्हादय आमकां जाय आमची म्हादय आमकां जाय